जो 2019 आताच भारत देशान पास झाला तो नाव द ॲक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ॲक्ट जो सिटिझनशिप ॲक्ट ऑफ 1955 आसा. लोकांचो असो संभ्रम जाल्लो आसा आनी तो संभ्रम थोड्या गोंयाच्या भागान जे लिडर म्हणून जे आपणाक म्हणटा ते पसरता की ह्या ॲक्टामुळे हो एक जो जाला तितून मुस्लीम हे कम्युनिटीक देशान सिटिझनशीप मेळटली अशें म्हटलें ना. पण प्रिंसिपल ॲक्ट जो आहा 1955 तितून क्लॉज 5 आहा तो रजिस्ट्रेशन बाय यू कॅन बी अ सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन. म्हणजे कोणूय सिटीजन देशान जर 7 वर्सां रावलो आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन दिलं जाल्यार तो सिटीजन जाता. आनी मुळान जे सिटीजन आसा ताका भायर काडपाचो प्रश्नच येना ह्या ॲक्टान. जे विपरीत जे ह्या 3 देशांतले आमचे हिंदू किंवा दुसऱ्या समाजाचे जे गणित लोक आसा जांकां सिटीजन थंयची नान थंयच्यान धांवडयले त्या लोकांक सिटीजन करच्या खातीर हो ॲक्ट आसा. म्हणून जे मायग्रंट लोक जे आतां आसा ते आमचे उलट कमी जातले. आतां हेचें समर्थन करपाक लागून जी 3 तारखेक रॅली थरयल्या तेका संबंद गोंयांतल्यान 25,000 जशें आमदारान सांगलां जशें इन्चार्ज हांव नॉर्थ गोवाचे येतले. आमी मांद्र्याच्यान कमीत कमी 2,500 ते 3,000 लोक घेवन वचपाची आमची तयारी आसा. तेची मांडणी जाल्या कशें वयतले कितें वयतले ते जेणे करून गोंयान जे लोक खबर नासतना उलयता तेंचे एक कायमचो तेंचें समाधान जावचें हे एक उद्देश आसतलो. आनी दुसरें म्हटल्यार गोंय हे पीसफूल राज्य आसा. हो ॲक्ट इन एनी फॉर्म आमकां इफेक्ट करिना. आमचे ते भाव म्हाका ते खंयच्याय समाजांतले आसूं ते आसात. ताका लागून अप्रचार करून आमच्या मदीं मिसअंडरस्टँडींग करचें न्हू. आम्ही जे बसल्यात एक महत्त्वाचा विषय CAA दॅट इज सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट जो लोकसभेन आणि राज्यसभेत जो पास केला या संदर्भात काही म्हणजे भारत देशाची काही राज्यांनी म्हणजे मोजक्यात 1-2-3 जे प्रखर विरोध असो करतात म्हणजे लोकांक मिसगाईड करून म्हणजे ॲक्च्युअल त्याचा फायदो कितें बिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया त्याच्या पलीकडे काही म्हणजे मोजकेत म्हणजे समाजाचे काही लोक सोकल लीडर एक लोकांक गैरसमज म्हणजे लोकांमध्ये गैरसमज पसरयता. आज आमी पळयतात जे विरोध करतात ह्या देशां संबंद तशी व्हडलो काय प्रखर असो येना. काही बंगाल आहे सारखे जर पळयलें जाल्यार बाकी राज्यांनी व्हडलो ना आनी गोंयांत तर म्हाका दिसता नासना. तरी सुद्दां गोंयांत आमचे काही विरोधाक विरोध करपी असे आमचे काही काँग्रेसचे लिडर जे आसात हांव नांवां घेता. आमचो काँग्रेसचो प्रदेशाचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हे दिसांनी हांव नकळो ताका सगळी खबर आहा. कारण हे खऱ्या अर्थान 14 वर्सां पयलीं हे बील पास करपाक काँग्रेसचे लिडर फुडें सरले तेन्ना तांकां शक्य जालें ना. आज देशाचे जे नागरीक आहात असे कितलेशेच हजारांनी नागरिकांक भारत देशवासी असून सुद्दां बिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया तांकां सिटीजनशीप मेळूना. म्हणजे त्यांच्या हक्काचे असे तांकां कांयच मेळना. जसे बाकी भारतीय जे सोयी सवलती मेळटात बिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया तसे सिटीजनशीप नसल्या कारणान ते खुबश्या गोष्टी खातीर वंचीत जातात आनी तांकां एक मानाचें स्थान मेळचें हक्क प्रत्येक बाकी मेळटात तशें तांकांय मेळचें हाच्या खातीर एक मोठी धैर्यान म्हणटा तशी जबाबदारी स्विकारून त्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्याचबरोबर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हांच्यानी एक निर्णय घेतला. थंय खंय तरी वचून एक जमीन घेवपाक मेळनासली धंदो करपाक मेळनासले. आज ह्या कलम रद्द ते 370 आणि 35 एक कलम रद्द केला तो फ्रीडम मेळ्ळा. राम मंदिरच्या बाबतीतही बऱ्यापैकी कोर्टान सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिलो ज्याच्या खातीर आमी भारत देशवासियान राम मंदिर जावचें कितलींशींच वर्सां झगडटाले कोर्टान लडटाले. आज बऱ्यापैकी तोय निर्णय जालो. पण खंय तरी मनान आसलें तो निर्णय दितकच संबंद देशभर दंगल जातली मारामारी जातले विरोध जातलो. पण आमी सगळ्यांक खबर आहा खंयच दंगल कांय जावना. वेरस तेजें एक बऱ्यापैकी समर्थन स्वागत केलें. तशेंच आज सिटीजनशीप अमेंडमेंट ॲक्ट हाचें सुद्दां बऱ्यापैकी समर्थन जाता आनी खऱ्या अर्थान गोंयचे जनतेक ही जो ॲक्ट पास जो केला राज्यसभेन लोकसभेन तो खरोच देशवासियांच्या हिताचो आसा हे सिद्ध करून दाखोवच्या खातीर
येणाऱ्या 3 तारखेक एक भव्य दिवस म्हणजे कमीत कमी 25,000ची रॅली आम्ही पणजेन ठरयल्ली आसा आनी ताची तयारी चालू आसा. तुमच्या म्हायतीक सांगता, पणजे बस स्टँडार सगळे जे आमचे कार्यकर्ते जनता जी होती ते रावतली. ओल्ड पाटो ब्रिज जो आसा पळय थंयच्यान रॅलीक सुरू जातले. थंयच्यान जवळ मेन शहरी भाग आसा पणजेचो, हे रॅली त्या भागांचो वतकच आझाद मैदान जे आसा हे त्या रॅलीचे रूपांतर जाहीर सभेक जातले. आनी ह्या जाहीर सभेक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नड्डाजी ते येवपाचे आसा. ते आमच्या गोमंतक जनतेक संबोधीत करतले. इम्पॉर्टन्स ह्या एक्टाचे कशें आहा तेच दाखोवन दितले. आनी ज्यांच्या मनान संभ्रम आहा, खऱ्या अर्थान संभ्रम आहा ते आमचो गिरीश चोडणकर तेजी काही टीम आहा ती तांचोच तो मिस गायड स्वताक जाल्ले आहा दुसऱ्याकय करतात ते हांकां खंय तरी बऱ्यापैकी चपराकी दिवपाक म्हणजे त्या जाहीरच्या सभेच्या माध्यमातून आमी दितले.